कामोली दुचाकी आणि चारचाकी गाडयेमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान शिवोलच्या एरोन फर्नांडीस या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले जाल्यार ऋग्वेद बांदोडकर हो गंभीर जखमी जालो। ओव्हर स्पीडीन येवपी चारचाकी गाडयेन दोनूय दुचाकींक फाटल्यान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो। ह्या अपघातान एरोनची तकली आपटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या ऋग्वेद बांदोडकर हाचेर जीएमसीन उपचार सुरू आसा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। फुडें रिक्षा येयली, म्हाजो फ्रेंड एकलो फुडें हांवूय फाटल्यान रिक्षा येयली पळय, कांयच कळोंक ना, रिक्षान फूल भायर मारली गाडी, आमी हेजेर मारली गाडी। तू टू व्हिलरीचेर आसलो? म्हाजी गाडी आहली, तो दुसऱ्या रोडार आयलो, ही रोड आहा पळय, गाडी गेली, मारली आनी आमी पळय। खंय जालो एक्सिडंट? कामुर्ली। तू टू व्हिलरीचेर आसलो? ती रिक्षा ओवरटेक दुसऱ्या रोडार येयली, आमच्या रोडार येयली, ताका मारली आनी हांव पडलो पळय, म्हाज्या वांगडाक म्हाजो फ्रेंड आसलो तोय पडलो दुसरे गाडयेन, दोनूय वांगडाक, आनी म्हाजो पांय आतां पळय